नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमच्या सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि आदित्य काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पहिली पळोवया मुखेल खबरो। गोंय जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक जाल्या नेटान सुरुवात। उत्तर आणि दक्षिण गोंय मिळून 50 मतदारसंघा खातीर सकाळी 8 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन जातले मतदान। दोनूय जिल्हा पंचायतीत मिळून वट्ट 226 उमेदवार देवल्यात रिंगणात। सोनसोड्यार कोयर यार्डात चल्ला पालिकेची मनमानी। सोनसोड्यार मिश्र कोयराचेर अजून सुरूच आसा माती उडोवपाचें काम। सरकारान प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सरकारान उबारची खर पावलां मागतात सावियो कुतिनो। काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोमसाक काँग्रेसीन धाडली कारणां दाखय नोटीस। हळदोना मतदारसंघाचो उमेदवार मारिया मेनेझीस हांचे आड प्रचार केल्ल्यान केली कारवाय। 7 दिसां भितर एल्विसान दिवचें स्पश्टीकरण। हडफडे घडणुकेच्या फाटभुंयेर हणजूण दर्यादेगेवेले कर्लिस बार एंड रेस्टॉरंट केले सील। हणजूण पोलीस तलाटी मामलेदार तशेंच हेर सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी मेळून केली कारवाय। पणजी स्मार्ट सिटीतले 92% प्रकल्प जाले पुराय। जाल्यार पणजी सोडल्यार देशातले हेर स्मार्ट सिटीतले 96% प्रकल्प जाल्यात पुराय। लोकसभेत लेखी जापे वरवीं मेळ्ळ्या म्हायती। आणि माणिक हत्तीक वाटोवपा खातीर बेगोबेग उबारात पावला। हत्तीक उपचारा खातीर वंतारात करात दाखल। हायकोर्टाची सरकाराक सुचोवणी। आता खबरो विस्तारान। शेनवारा 20 तारखेक आशिल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले बुथांचेर नेटान तयारी चल्ल्या। ह्या वेंचणुके खातीर वट्ट 50 मतदारसंघा खातीर 8,69,356 मतदार मतदान करतले। दोनूय जिल्लो पंचायतीत दादल्या परस बायलां मतदारांचो आंकडो चड आसा। तशेंच भाजप, काँग्रेस, आप, आरजेपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी अपक्ष उमेदवारां मदले वट्ट 226 उमेदवार रिंगणात देवल्यात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो जिल्लो पंचायतीचो ग्राउंड रिपोर्ट। सध्या आम्ही आसात तुम्ही पळयतात की सध्या आम्ही श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडेन आसा आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार सध्या तिसवाडी तालुक्यांतली जितले बूथ आसा तितले बुथा वयले जे फाल्यां जावपी ZP इलेक्शन आसा ताचे कडेन म्हणजे ताचेर जे बॅलेट पेपराचे म्हणजे फाल्यां वोटींग जातलें आनी तेजेच म्हणजे वेगवेगळे जे इक्विपमेंट्स जे फाल्यां खातीर लागतले म्हणजे इलेक्शना खातीर जे लागतले ताचे सगळे जे इक्विपमेंट्स आसा ते तालुका म्हणजे तिसवाडी तालुक्यांतले जे बूथ आसा त्या बुथांचे सगळे आता सध्या डिस्ट्रिब्युशन करप चालू आसा। म्हाका दिसता आता जर आमी पळयले आनी तुमी विज्युअल आमचे पळयलात आसतली त्या प्रमाणे सध्या म्हणजे 50% जे आसा ते बूथ आता सध्या हांगासून रिलीज केलेले आसा आनी तांकां वेगवेगळे जे फाल्यां खातीर जे इक्विपमेंट्स लागतले म्हणजे फाल्यां बॅलेट पेपर वरवीं जे इलेक्शन म्हणजे वोटींग जातले ताचे तांकां जे कितें म्हणजे इक्विपमेंट्स लागतले ते सगळे इक्विपमेंट जे आसा ते सध्या तिसवाडी तालुक्या खातीर जितले बूथ आसा तांकां सध्या डिस्ट्रिब्यूट करप चालू आसा। काँग्रेसीचे कार्यकारिणी समितीचे वांगडी एल्विस गोमसा काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षान कारणां दाखय नोटीस धाडल्या। एल्विसान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर हळदोना मतदारसंघाचो उमेदवार मारिया मेनेझीस हांचे आड प्रचार केल्लो। तशेंच एका अपक्ष उमेदवाराक तेंको दिल्ल्यान प्रदेशाध्यक्षान ही कारवाय केल्या। गोमसाक 7 दिसां भितर आपली जाप सादर करपाक सांगल्या।
हडफडे घडणुकीच्या फाटभुंयेर शुक्रारा हणजूण दर्यादेगेवेले कर्लीस बार एंड रेस्टॉरंट सील केले. हणजूण पुलीस, तलाटी, मामलेदार तशेंच हेर सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी मेळून ही कारवाय केली. यान पयलीं याच आस्थापनात अभिनेत्री आनी भाजपाची फुडारी सोनाली फोगट हांकां घुवळे वखदां दिवपाचो आरोप जाले उपरांत ह्या आस्थापनाची चवकशी जाल्ली खंय. तशेंच CRZचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान हें आस्थापन मातेबरोवन करपाचें आशिल्ल्याचें कळटा. रोमियो लेन हांगा जाल्ल्या घडणुके उपरांत बेकायदेशीर दर्यादेग बांदकाम आड ही कारवाय सुरू आसा. ॲक्च्युली ओनर हे प्रॉपर्टीचो डेव्हिड त्याच्या नावार नोटीसूच ना. डायरेक्ट येयल्यात आनी हें केला, सील केला. Illegal, we have got bloody panchayat NOC. We have got excise license. How can it be illegal? It's a temporary structure. There's a difference between permanent structure and temporary structure. There are difference between in a planned area and FSI allotted and an unplanned area. CRZ, we have applied to CRZ. They have not replied to us. From not now, from years. They got fire extinguishers. The NOC is from the fire department. Where is an open structure, man? What if I throw pretty petrol right now? People will run out. That is all open everywhere. Fire. Yeah, I have fire extinguisher here, no? But he had fire. But you have the fire license. Yeah. Huh? Yeah. We have it? Yeah. Maybe The he's taken it. fire license, sir. I have a fire extinguisher. They not sent me any notice. They are saying they are bringing the old case, which was some other issue, which was already completed and compliance report given. Huh? We have applied to them again for temporary structure. Panchayat, everybody, they are still bringing that old case up and sending us in chakkar. Okay, the Sonali Fogart case. Huh? So because of Sonali Fogart case, something happened over here. I was not involved in that. Okay. That time also they never sent me notice. They think this property belongs to somebody else. The property belongs to somebody It else. belongs to me now. Is the property From belongs to? 1999, it belongs to me. Okay. Huh? You are the owner of the I am property the now. owner of 4211. Now This what? is a temporary structure done with all permissions. So not a pakka structure. So we are operating as a temporary structure. From 99 I have been operating a shack. Only in between I was sick, I was not here. My neighbors did something. They paid the price for that case is over. स्मार्ट सिटी मिशनाखाला 1 डिसेंबर 2025च्या निमणे कडेन पणजेंतल्या 92.15% प्रकल्प पुराय जाल्यात. जाल्यार पणजे सोडल्यार देशांतले हेर स्मार्ट सिटींतले 96% प्रकल्प पुराय जाल्यात. केंद्रीय गृहनिर्माण आनी नागरी कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री तोखन साहू हांणी लोकसभेत दिल्ले लेखी जापे वरवीं ही म्हायती मेळ्ळ्या. हे विशीं खासदार सयानी घोष हांणी अतारांकीत प्रश्न विचारिल्लो. पळयात पुराय बातमी. स्मार्ट सिटी मिशना खाला 1 डिसेंबर 2025च्या निमाणे कडेन पणजेंतले 92.15% प्रकल्प पुराय जाला. पणजे स्मार्ट सिटी खाला वट्ट 51 प्रकल्प मंजूर केल्ले. हातूंतले 47 प्रकल्पाचे काम पुराय जाला. जाल्यार 4 प्रकल्पाचे काम सध्या चालू आसा. या 51 प्रकल्पा खातीर 1051 कोटी रुपयाची निधी मंजूर केल्ल्यो. पुराय जाल्ल्या 47 प्रकल्पा खातीर 1014 कोटी रुपया खर्च जाले. जाल्यार कामां सुरू आशिल्ल्या 4 प्रकल्पा खातीर 37 कोटी रुपयाची निधी मंजूर केला. उरिल्ल्या प्रकल्पाची कामां डिसेंबर 2025 पयलीं पुराय करपाची सुचोवणी खात्या वतीन दिला, अशें जापेत म्हणला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गंभीर दुयेंसान त्रस्त आशिल्ले 59 वर्साच्या माणिक हत्तीक वाटोवपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारात अशी सुचोवणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सरकाराक केल्या. माणिक हत्ती संधिवाताच्या दुयेंसान त्रस्त आसा. सध्या ताका कुळेच्या जंगल बूक रिसॉर्टात दवरला, पूण ताका वंतारात धाडात असो सल्लोय मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. माणिक हत्तीक उपचारा खातीर वंतारात धाडपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान परवानगी दिल्या, पूण हे खातीर पशुवैजकीय खात्याची परवानगी गरजेची आसतली. ही परवानगी मेळ्ळे उपरांत माणिक हत्तीक वंतारात धाडटले. सोनसोड्यार कोयर यार्डात कांय दिसां आदीं पळोवणी करून गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पालिकेक नोटीस धाडिल्ली. मात मार्केटांतल्या ओल्या कोयरा सयत मिश्र कोयर सोनसोड्यार उडोवन ताचेर माती घालपाचें काम सुरूच आशिल्ल्यान हे विशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आनी सरकारान खर पावलां उबारची आनी हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी शॅडो कावन्सिलाचो संयोजक सावियो कुतिरोन केल्या.
मडगांव पालिकेन संसोड्यार कोयर यार्डात सुमार 20 टन वर्गीकरण करूंक नाशिल्लो आनी सॅनिटरी पॅड आनी हेर मिश्र कोयर उडयल्लो आनी उपरांत ह्या कोयराचेर मातयेचो भराव घालताले। हे विशीं गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दखल घेवन पालिकेक नोटीस जारी केल्ली। तशेंच संसोड्याच्या कोयर यार्डात उडयल्लो कोयर तात्काळ वेगळो करून उडोवप आनी विलो लावपाचो निर्देश दिल्लो। पूण त्या उपरांतूय मडगांव पालिका प्रशासना कडल्यान कोयर उडोवन ताचेर माती घालपाचे प्रकार सुरूच आशिल्ल्याचे मुखार आयिल्ल्यान आतां तरी सरकारान पालिकेच्या ह्या चुकीच्या पावलाचेर बडी मारची आनी लोकांच्या जिवाकडेन खेळ करप्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी शॅडो कावन्सिलाचो संयोजक सावियो कुथिनो हांणी केल्या। गेल्ल्या विकाक आमी दाखोवन दिल्ले की कशे भाशेन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल संसड्यार जो सॅनिटरी वेस्ट आसा, डायपर्स जावं सॅनिटरी पॅड्स जावं हे सगळे डंप करून ताजे वयल्यान माती घालताले। हरशी जे सॅनिटरी वेस्ट आहा तो कुंडाय धाडपा आशिल्लो, पण हे मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल सायंटिफिकली डिस्पोज करचे सुवातेर हे भाशेन डंप करून माती घालताले। आनी जेन्ना एक्सपोज जालो आनी सगळे मिडियार बी आयले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इमिजिएटली इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकांय सेम मेळ्ळें आनी त्या प्रमाणे तांणी नोटीस सुद्दां दिली मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक, चीफ ऑफिसराक, आनी डायरेक्शन्सूय दिले ह्या बाबतींत। पण आज पळोवपाक गेले जाल्यार इतली नोटीस दिल उपरांत सुद्दां कसलोच केअर नासतना, कसलोच काळजी नासतना सेम चालू आसा। आज आमी व्हिडिओ काडले आमी कशे भाशेन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल वेस्ट आहा तो डंप करता आनी वयल्यान माती घालता। एक स्टँड बाय जेसीबी धरले आसा, एक वाटेन वेस्ट एम्प्टी करता ट्रक आनी इमिजिएटली लेवल करून ताजे वयल्यान माती घालतात। हे आमी सामके रेड हँडेड धरिल्ले आसा। आनी नॉट ओन्ली मिक्स्ड वेस्ट, इवन जो ऑर्गेनिक वेस्ट आहा तो मार्केटांतलो पयला आमी ग्रीन वेस्ट आशिल्लो तो सुद्दां ते उडयला आनी ताजे वयल्यान माती घातला। सो हे जे चालू आसा ते हार्डली 5 ते 10 मीटर जे मनोविकास स्कुलाचे क्लासरूम्स आसा ती इतली लागीं आसा आनी जो वास ते येता अनबेरेबल आसा। भुरगीं कशे वास घेता ते आमकां समजना आनी इतली इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल इज हायली कंडेमेबल। आमी डिमांड करता की हेजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी जे ऑथॉरिटीज आहात तांणी इमिजिएटली एक्शन घेवपा जाय, कित्याक दिस इज टोटल डिसरिस्पेक्ट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डायरेक्शन्स इन्क्लुडिंग द डायरेक्शन्स ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट। हायकोर्टान सुद्दां जायते डायरेक्शन दिल्ले आसा एज फार एज संसद इज कन्सर्न, बट ताजेय उल्लंघन चालू आसा। आमी मागता की ऑनरेबल हायकोर्टान आजय बी दखल घेवची कशे भाशेन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल हेजेर निश्काळजीपणान हे वेस्ट मिसमॅनेजमेंट करतात। आनी आमी हेंवूय याद दिवपा सोदता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान नोटीस जी धाडली आहा ते म्युनिसिपालिटीक एक सदांचे कार्य जावन गेल्ले आसा। कित्याक हाज्या पयलीं बी कांय वर्सां आदीं मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक 1,02,00,000 1.02 करोडाचो फायन घातिल्लो ते पोल्युशन जालें म्हण, पण तितूंतले 1 रुपया सुद्दां फारीक जावना। कित्याक तांकां खबर आसा हे सदांचेच म्हण, फाल्यां अनेक फायन येतली, हेडलायन जातले, पण एक्शन कांयच जावपाना। पण ह्या बाबतींत एटलीस्ट आमी जेन्ना इतले त्रास घेवन हे आमी एक्सपोज केल्ले आसा विथ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, आमी डिमांड करता पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड द गव्हर्मेंट इमिजिएटली हाजेर एक्शन घेवचें, हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा। आनी तुमी पळयलें जाल्यार सकल जे संस्थाक एंट्री पॉयंट जो आसा थंय आतां गेट घातिल्ले आसा आनी गेट कित्याक घातल्या की कोणें भितर सरचे न्ही। ओके, पब्लीक एक बरें जालें, एक डिफरंट भास म्हणटा, प्रेसा सुद्दां एलाव करनात। फाटले कांय दिसा आदीं आमी जेन्ना थंय गेल्ले इन्क्लुडींग द प्रेस, सेक्युरिटी जे गेटीर आसा तेणें क्लियर कट सांगला की तांकां इन्स्ट्रक्शन आहा की कोणाक एलाव करचे न्ही म्हण। इंजिनियरांनी आनी सुपरवायझरांनी सगळ्यांनी सांगलें म्हणटा ते कोणा एंट्री दिवची न्ही, इन्क्लुडींग रिपोर्टर्स। सो हे एंट्री जे बंद केल्ले आसा दाखोवन दिता कित्याक लागून बंद केला, सो दॅट तांकां जाय ते भाशेन वेस्ट अनसायंटिफिकली डिस्पोज करपाक ही संदी मेळपा खातीर हे सगळे ब्लॉक करून दवरले आहा गेटार। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार। पर्यटन विभाग पर्यटनाची नोंदणी आणि पर्यटनाक कशी चालना मेळटा ती पळयता। हॉटेल्स तांच्या नियंत्रणाखाला येतात, पूण रेस्टॉरंट, स्पा आणि नायट क्लब येना। रातच्या वेळार उसरा मेरेन क्लब सुरू दवरपा खातीर वेळेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर केंद्र सरकार आणि हेर विभागांची मजतीची गरज आसा। पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर हो प्रश्न सोडोवप गरजेचें आसा। दिल चाहता आणि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सारखे चित्रपटा वरवीं गोंयांक भेट दिवपाक प्रेरीत करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। पर्यटन बऱ्या तरेन प्रमोट करतले जाल्यार धांग जेन्ना म्युजीक बंद जाता, धांग इश्यूज जाता, ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता ट्युरिजमा खातीर, दे नीड टू एन्श्योर दॅट दे आर हॅविंग अ थिंग वीच दे हॅव नॉस्टॅल्जिक मोमेंट्स ऑफ तूं कॉलेजीन आसतना गोंयांत आयलें, तुवें एन्जॉय केलें गोंयांत, तुज्या फ्रेंड्सा बरोबर परत येतात जाल्यार यू वॉन्ट टू रिमेंबर रिकलेक्ट दोज मेमरीज। सो जेन्ना आमी
ते आमिर खानाची पिक्चर खंयचे बघा दिल दिल चाहता चाहता है नाल्यार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. These movies are movies will inspire the youth to come to destinations like Goa, but they need to feel Goa at its best at the same time the real Goa. आणि तो आमचो प्रयत्न आसा पर्यटन खात्यातर्फे तांकां हे गोंय पूर्ण तरेन फुडें वता आसतना we have promoted under sustainable tourism, under regenerative tourism. Regenerative and sustainability एकूच फरक आसा की रिजेनरेटिव्हच्या अंडर टुरिझम जर टुरिस्ट येतात आणि एन्जॉय करचे पूण गोंय वाट न लायता पर्यावरण वाट न लायता एन्जॉय करून वचचे रिस्पॉन्सिबल रावचो आणि गोंयाक प्रमोट करता तांणी हेल्प करचे ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी फुडें वतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणान अंमलबजावणी करपा खातीर शिक्षण खात्यान मुख्यमंत्री ज्ञान पर्व येवजण अधिसूचित केल्या. हे येवजणे अंतर्गत सरकारी आणि अनुदानित मुळाव्यो माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत 1008 शिक्षक 377 इन्स्ट्रक्टर मिळून 1385 कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीचेर नेमतले. शिक्षण संचालकान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. केंद्र सरकाराच्या NAP धोरणाची अंमलबजावणी करपी गोंय हे पयले राज्य. फाउंडेशन, प्रिपॅरेटरी, मिडल आणि सेकंडरी असे 4 पावंडे आसात. विषय तसेच वरां वाडिल्ल्यान आनी शिक्षकांची गरज आसा. संगीत, चित्रकला अशा NSQF विशयां खातीर शिक्षक आणि प्रशिक्षकांची गरज आसा. शिक्षकांचो उणाव पयस करपा खातीर मुख्यमंत्री ज्ञान पर्व येवजणे खाला कंत्राटी पद्धतीचेर शिक्षक तसेच प्रशिक्षकांची भरती जातली. 1008 कंत्राटी शिक्षक तसेच 377 प्रशिक्षकांची नेमणूक जातली. शिक्षण संचालकान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कोणाच्यो म्हशी आणि कोण कट्टा उठावशी अशी गत सध्या बोंडबाग वाठारांत पळोवपाक मेळटा. कितलीशींच वर्सां जालीं ह्या गांवांत कोयराच्यो राशी हाडून उडयता खरे, पूण ह्या कोयराक फाटलीं 15 दीस जाले उजो पेटयल्ल्यान लोकांच्या भलायके कडेन खेळ चल्ला. ह्या उजा लावपाच्या घडणुके विशीं थळाव्यांनी साबार फावटी पालिकेक कळयलें खंय, पूण अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान सरकार बोंडबाग गांवूच मुक्त करपाक सोदता काय कितें? गांवांत तरणाट्यांक गंभीर दुयेंसां जाल्यार जापसालदार कोण? हो गंभीर विशय पालिका केन्ना तडीक लायतली? तिडकल्ल्या थळावे जाप मागतात. पळयात. म्हजें नांव मंगलदास गावडे. बेतोडा पंचायत म्हणजे बोंडबाग गांव हो आयज 19 डिसेंबर आनी गोवा मुक्ती दिन आनी हें आमच्या बोंडबागार हें पब्लिकेचो मुक्ती दिन जाला. हें कितें जालां, हांगा म्युनिसिपालिटी येता, हांगा कचरो उडयता, ताका उजो लायता वयता. हितून सगळ्या तरांचो कचरो आसता, प्लास्टीक आसा, रबर आसा, सगळें आसता आनी हो रात दीस हांगा धुंवर हो चालू आसता. ह्या सगळ्यांक हांगा बोंडबागार म्हाका दिसता कॅन्सर जावपाची शक्यतो आसा. बोंडबाग आनी तळें ह्या गांवांत सगळ्या फोंडे सुद्दां हो धुंवर पावता. पूण आयज पर्यंत हेजेर म्युनिसिपालिटी एक्शन घेना. म्युनिसिपालिटी आसा थंय, पूण धुंवर खावचो पडटा आमी. हें पोल्युशन आमकां कॅन्सर जावपाक आमी 50 वर्सां काडल्या न्हू, आमचे आतां ल्हान ल्हान भुरगीं 50 न्हू 30 वर्सां काडपाक मुश्कील जाता. कारण असो उजो पेटलो जाल्यार, कारण हो उजो ताबडतोब म्युनिसिपालिटीन बंद करचो. तुमी कचरो उडयता, बरो कचरो हाडटा उडयता, बरें आहा, पूण तुमी उजो लावन वचनाका हांगा. हें पोल्युशन आमी खावचें पडटा, धुंवर आमच्या भुरग्यांक खावचें पडटा. हे फाल्यां कारण बोंडबागार आमचें पॉप्युलेशन कमी जातलें, तेन्ना जबाबदार हे कोण आसतलो? गोवा सरकार गा म्युनिसिपालिटी गा आमी बोंडबागकार जबाबदार आसतले. हेजे कितें ताबडतोब उपाय काडचो. केन्नाच्यान उडयता हे अशें? आतां जालें, हे उजो लावपाक लागले म्हाका 15 दीस जातले. उडयताले ते खूब वर्स जाले, पूण उजो लायता आनी वयता. उजो लायता आनी वयता. हे फक्त उजो लायता वयता आनी मागीर ताका पळोवपाक कोणूच येना. मग रात दीस हो आतां धुंवर चालू आसा. आतां म्हाका 15 दीस जाले उजो चालू आसा. सगळें जवळ जवळ इल्लो कुडकुड करून उजो लायता आनी तो मागीर सामको स्प्रेड जाता आनी मागीर धुंवर भरपूर जाता. रातचे तर हांगा एरिया भोंवपाचेंच ना. हांगा गोंय बीन तशें कोण येता भितर? गोंय येता अशें वयल्यान सकयल देंवता आनी तशें वयता. पयलींच 4-5 दीस जाले एकट्या मोटरसायकली वयल्यान उडयल्ल्या गोंयान. कचऱ्या लागून ते वयता. हे कचऱ्या लागून ते येता. हांगा नाका ते जिवाणी सुद्दां आसता. हे कचरो हाडून मिक्स कचरो न्हू हो. आतां उज्या पासून तुमकां धोको आसा लायला? भरपूर धोको. आनी आमचे लायफ सोड. आतां आमी 50 वर्सां काडल्या, भुरगे आनी 30 वर्सां काडपाक मुश्कील जातले फुडें. तांकां कॅन्सराचे पडटले. म्युनिसिपालिटी ह्या संदर्भात कळयला तुमी? म्युनिसिपालिटी आमी मिडिया मार्फत कळयलेले आसा. प्रत्येक टायमार तांकां सांगलेलें आसा. चडशें आमी मिडिया मार्फत तांकां कळयलेलें आसा. पूण ते येता, पळयता, वयता. फायर ब्रिगेड सुद्दां येवन वयता हांगा. पूण कांय उपाय योजना जायना? उपाय कांय करना म्युनिसिपालिटी. म्हणजे आमचे हे बोंडबाग करपाक सोदता का गव्हर्मेंट? तुमचो आरोग्य धोक्यान आसा? धोक्यान, भरपूर धोक्यान आसा. आतां सगळे चडान चड लोक बरे ना, पूण आतां कितें आसा, आमी सारकेल्या पावर आसा म्हणून आमी चलता. जेन्ना एकदां घरां पडले न्हू तेन्ना मागीर आमी सोंपले.
ओके भितर धुवरां भितर कचऱ्या भितर प्लास्टीक आसता आनी प्लास्टीक आसता, रबर आसता, खूब तरांचे आसता, सगळें आसता तितून म्हणल्यार लाकडांय आसता, सगळें आसता. पूण रातचो तो पळयत न्हू सगळो प्लास्टिके वास आनी रबरा वास गांवांत पसरला आसता. आमी बोंडबाग हांगा आसा ज्या जाग्यार बोंडबाग आनी तळ्यान गांव सायडीन आसा आनी हांगा मदीं म्युन्सिपाल्टीचो जो कचरो आसा तो कितलीं वर्सां जालीं हांगा हाड उडयता. पूण आतां ते डेली येता आनी हे कचऱ्यांक उजो घालता. ते कचऱ्या भितर हांगा सगळे तरेचो कचरो आसता. ते रब्बर आसल्या कारणान आनी कॅन बीन सगळें आसल्या कारणान तो कचरो जळटा आनी हेजो वास सबंद गांवांत पसरता वा धुवरूय पसरता आनी ह्या धुवरा पासून तेंचें आरोग्य धोक्यान आसा अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन हेजेर जाता तितले बेगीन म्युन्सिपाल्टीचो गांव पयस उरता, म्युन्सिपाल्टी थंय उरता आनी तेंची सिटीचे लोक सगळे थंय उरता. पूण हे बोंडबाग जो वाठार आसा तो बेतोडा पंचायत क्षेत्र येता तेंकां हो सगळो धुवर खावचो पडटा. तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन हेजेर बेगीचो बेग उपाय करचो आनी हो धुवर रात दीस पेट्टा तो बंद करचो अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. कारण हो जर धुवर जर चालूच उरलो जाल्यार तेंचें आरोग्य धोक्यान आसा आनी तेंची भुरगीं जीं आसा बारीक भुरगीं तेंचें आरोग्य धोक्यान आसा अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बोंडबागच्यान एकनाथ खेडेकर. बोरये बेतोडे मार्गावेले कण्णेवाळ जंक्शन सध्या लोकां खातीर मरणाचो सापळो जावन रावला. ह्या जंक्शनाचेर सिग्नलां बसयल्यात खरी मात तातूंत कांय तांत्रीक अडचणी दिसून येतात. दुसरे वटेन कांय वाहन चालकूय सिग्नलां मोडटात. हाका लागून अपघात वाडपाक लागले. हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर फ्लायओव्हर उबारचो तशेंच जंक्शनाचेर कायमचे येरादारी पुलीस नेमची अशी मागणी थळावे करतात. फोंड्या म्हालांतल्या बोरये बेतोड्या मार्गावेले कणकेवाळ जंक्शन सध्या लोकां खातीर मरणाचो सापळो जाला. ह्या जंक्शनाचेर येरादारी सिग्नलां बसयल्यात. ही सिग्नलां बसयल्ल्यान येरादारीचेर नियंत्रण तशेंच अपघात कमी जातले असो समज आशिल्लो. मात हें जंक्शन अजूनय लोकां खातीर सुरक्षीत नाशिल्ल्याचें दिसून येता. सिग्नलां बसयल्यात खरी मात तातूंत कांय तांत्रीक अडचणी आसात अशें थळावे सांगतात. ते भायर कांय वाहन चालकूय सिग्नलां मोडटात. येरादारीचे नेम पाळिनात. हाका लागून अपघात वाडपाक लागल्यात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या वाठारांत फ्लायओव्हर उबारचो तशेंच जंक्शनाचेर कायमचे येरादारी पुलीस नेमचे अशी मागणी थळावे करतात. सिग्नल आसा पळय सिग्नल आसून सुद्दां लोक एवटेन तेवटेन वयता तेन्ना कितें हांगा एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा? एवटेन तेवटेन वयता आनी हांगा कॅमेरा बीन ना? कॅमेरा तो पंचायतीचो आनी सिग्नलाक सायडीन कॅमेरा ना. एवटेन कशा वयता आनी म्हाका सांग तेजेर नियंत्रण हाडटा जाल्यार कितें करपाचें? वयल्यान पूल तरी तसं करीत न्हू जाल्यार ते मातशें कमी जावंक शकता. वयल्यान पूल म्हळ्यार उड्डाण पूल हायवेचेर आनी हो सर्वीस रोड पंचान सर्वीस रोड दवरपाचो कमी जावंक शकता जाल्यार अपघात कमी जावंक शकता. ओके आनी हांगा हेज्यान पयलीं एक्सिडेंट बी जाल्या आनी हो लायट गेल्यार बंद पडटा सिग्नल? आतां बंद आसा? कशी लायट गेल्या आसतली? कालच्यान बंद आसा? सकाळच्यान. आमी बेतोडा कण्णेवाळ हांगा आसा ज्या जाग्यार सिग्नल बसयले थंय आसा. बेतोडा जो भाग आसा हो सिग्नल बसोवपाक पयलीं ठरलेलो आसा फोंडा तालुक्यात आनी हांगा तुमी पळयता की हो जो सिग्नल आसा सकाळ पासून बंद आसा आनी हांगा येरादारी जी आसा ते लोक हांगा येता वयता एवटेन तेवटेन म्हळ्यार कोणाचो बंधन ना. हांगा सिग्नल दाखोवपाक जावं सिग्नल बसयल्यार हांगा ट्राफीक सुद्दां अरेंजमेंट ना. दुसरो म्हळ्यार हांगा सिग्नलाक CCTV कॅमेरा ना अशें लोकांनी सांगलेलें आसा. हांगा मोठ्या प्रमाणान सद्या तरी ह्या दिसांनी अपघात जाता आनी सिग्नल लायट गेल्यार बंद पडटा अशेंय आयकूं येता. पूण सकाळीं जेन्ना 7 सुमाराक सिग्नल बंद जाल्ले ते अजून पर्यंत तर चालू जावना. बाकी दुकानांनी लायट पेट्टा पूण अजून सिग्नल लायटीक लागून बंद आसा काय कित्याक आसा ते कांय समजून ना. सिग्नल जे बंद आसल्या कारणान आनी सिग्नल आसून सुद्दां लोक हांगा वाहतुकीचे नियम पाळिना. सिग्नल आसून सुद्दां खंयच्या खंय गाडी घालता आनी हांगा अपघाताक आमंत्रण दिता. तेन्ना लोकांनी मागला की ह्या सिग्नल आसा पूण ह्याच हायवेचेर हेजेर वयल्यान उड्डाण पूल घालचो आनी हो जो रोड आसा सिग्नलाचो हो बगल मार्ग जो आसा बेतोडा मार्ग आनी एवढो तो सर्वीस रोड दवरचो अशी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडीच्यान एकनाथ खेडेकर.
भारतीय तटरक्षक दळण ICGS अमूल्य या 3ऱ्या वर्गाचे जहाज गोंयांत सुरू केले. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन 60% परस चड देशी आशय घेवन बांदिल्ले हे 51 मीटर लांबायेचे जहाज भारताच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाचेर भर दिता. प्रगत एकात्मिक आणि आधुनिक शस्त्रां सज्ज आशिल्ले हे अमूल्य जहाज ओडिशाच्या पारादीप हांगा आसतले. भारताच्या उदेन दर्यादेगेर पोवणी, सोद आणि बचाव, स्मगलिंग विरोधी, प्रदूषणाक प्रतिसाद दिवप, दर्यावेली सुरक्षा ही कामां जहाज करतले. It is my privilege and honor to extend warm greetings to all of you on this momentous occasion of the commissioning of the Indian Coast Guard ship Amulya. Today marks a proud and historical moment as we also celebrate the Liberation Day of Goa. As we commission this ship into the service of the Coast Guard, she carries a great responsibility to safeguard our waters, protect lives at sea, and uphold the sovereignty of our nation. During my last 3 years in the Ministry of Defence, I am a personal witness to the professional excellence of the Indian Coast Guard as well as Goa Shipyard. So I am happy that I am getting an opportunity to share with you the brilliance of the Coast Guard and the Goa Shipyard Limited. Coming back to Amulya, it strengthens the operational capability of the Indian Coast Guard and reflects its constant growth as a dynamic, modern and responsive force. I congratulate the commanding officer, the officers and all ranks of ICGS Amulya on this proud milestone. My compliments also to the Goa Shipyard Limited for the successful indigenous construction of this fast patrol vessel. Equipped with advanced state-of-the-art systems, and I am proud to announce that more than 60% is of indigenous content. Amulya is a shining embodiment of the vision of Atmanirbhar Bharat. It represents not only a technological advancement, but also the strengthening of India's maritime might and its industrial base. India's maritime capability and a moment of deep professional pride for all of us associated with this program. It gives me immense satisfaction as Director Operations of Goa Shipyard Limited to stand here today at this historic milestone, the commissioning of the 3rd fast patrol vessel of this class. For us at GSL, this moment represents far more than delivery of a ship. It signifies the culmination of meticulous planning, engineering excellence, and the unwavering commitment of our workforce to meet and exceed the operational expectations of the Indian Coast Guard. In this transformative journey, Goa Shipyard is proud to be a key stakeholder and contributor. Over 6 decades, GSL has emerged as one of the country's most reliable and versatile warship builders, delivering over 400 platforms to the Indian Navy, Indian Coast Guard, and friendly foreign nations. Of these, 35 platforms have been constructed for the Indian Coast Guard alone, underscoring the deep institutional trust and long-standing partnership between GSL and an Indian Coast Guard. The fast patrol vessel being commissioned today is a testimony to our commitment to timelines, quality, and operational relevance. टॅनियम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 यूनिवर्सिटी मस्त, फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक